Salves por morean mortode, sacreamur mortorai, col sancor motum sorbo, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयज सद्या काळाचो 26वो आयतार. आयच्या सेवा धर्माचो विशय तुमी क्रिस्ताची. केदे व्हडले भाव आमचे आमी क्रिस्ताची जावन चिंतनांनी उतरांनी आनी कोन्यांनी क्रिस्ताची आमी जावन सांग पावलू सांगता तें आमी म्हणूंक पावूं. फकत क्रिस्त म्हज्या जिविताक ओर दिता. आयज लोकिकाच्या मुण्यारपणाक भेटयलेलो आयतार पाळटना आमकां सगल्यांक ते मागीर बीस पाद्री द्याक वो लौकीक जावं. आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं तेंच आपोवणें मेळ्ळां म्हूण मनान दवरुया. लौकिकांनी आपलें मुणयारपण चलोवन तांकां फावो तो जागो पवित्र सोबेन सदांच मेळचो म्हूण मागून संतोशान हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवया. आयज लोकीक मुण्यारपणाक भेटलेलो आयतार. गेल्या आयतारा आमी पाद्रीपणाक आनी मोठवाशी जिविताक आपोवण्याचो उगडास केल्लो. आयज तेरेच भाशेन आनी एक आयतार भेटलेलो आसा तुमकां लौकिकांक. आनी लौकीक म्हणटा तेन्ना ले फेथफूल. तुमी संवसारान मिसोड जाल्लीं आसा. पाद्री आनी माद्री फकत कोमेतान भितर आसतात आनी तुमी सगल्या सुवातांचेर आसतात. तर तुमकां ओदीक जेजू क्रिस्ताची कशी गोवाय दिवंक जाय ते सोयेक मेळटा. तर आयज सगल्या लौकिकां खातीर मागुया ताणें आपल्या जिवितान क्रिस्ताची म्हूण आनी फकत क्रिस्त आपल्या जिविताक ओड दिता म्हूण ओळखून घेवन क्रिस्ताक मानता ते भाशेन जियोंक आनी क्रिस्ताची कशी जियोंक कृपा मागुया. जायते फावट आमी चुकल्या नीस खरी क्रिस्तांव कशी जियोंक देखून बोगसणी मागुया. तुमी क्रिस्ताची म्हणल्यार क्रिस्तान तुमकां पातकांतली सोडयल्यान. सोम्या जेजू केदे व्हडले भाव आमकां तुवें फावो केला. आमी क्रिस्ताची जावन आमच्या पातकांतली तुवें आमकां सोडयल्यान. पूण आमी परत त्याच पातकान पडून रावल्या. सोम्या काकुतकर, सोम्या काकुतकर. तुमी क्रिस्ताची म्हणल्यार क्रिस्तान तुमकां मरणांतली सोडयल्यान. क्रिस्ता जेजू तुवें आमकां आपणायला आनी आमच्यान म्हणूंक जाता आमी क्रिस्ताची. मरणांतली लेगून तुवें आमकां सोडयल्या आनी नव्यान जिविताचो भरवंसो दिला. पूण आमी निराशीपणाच्या
काणोखान जियेल्या क्रिस्ता काकुतकोर Krista katukor. तुमी क्रिस्ताची म्हणल्यार क्रिस्तान तुमकां खास्तीच्या फॉर्मानांतली सोडयल्यान सौम्य जेजू तुज्या पवित्र रोगता वरवीं खास्तीच्या फॉर्मानांतली आमकां सोडून आमकां क्रिस्ताची केल्यात पूण आमी दुसऱ्यांचेर फॉर्मोन मारून तांकां भारायल्या सोमिया काकुतकोर सोम्या काकूत सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Mój Deva, tu soli ani shantitacha isna sosari. Sorvespora Deva, sorgicharaya, sorpodveda Deva, Deva Baba. Amin, tuta namaskar kordam. Amin, tuta nirvasta. Tuja tor moi baba paso. Amin, tuta bakanta. Moi Deva, tu soli ani shanti, tacha isha sosari. Somia Jesu Christa, Baba Jai Vyasuda, Somia Deva, Deva Chesheli, Tu Sansarache, Pakatai, Amchi Kakut, Kakut, Tu Baba Chaos Poslaj, Amče magre, aj kunge. Moj Deva, tu soli ani shanti, taja isha sosari. Ityam pavitramya sandati, Deva Babaji moj med Jesu Krista. Eklosu movi, eklosu izvor, eklosu orvesvor. Moj Deva, tu soli ani shanti, taja isha sosari. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजे अगणीत पदवी भोवकोन पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसणे दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदां कोणवाडायेन वागोय आनी तुज्या बासावण्यांक सगल्या काळजान उतरयकून सर्गीचें सूख आमी जोडूंशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. Amen. लोककथेच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पोर कुपांत देंवून आयलो आनी मोइसेसा कडेन उलयलो. उपरांत ताचे सवें आत्मो आसलो तांतलो थोडो काडून ताणें सोतार जाणट्यांक दिलो. तांचेर आत्मो देंवलो तेन्ना तांणी संदेश दिलो, पूण उपरांत तांणी आनीक संदेश दिलो ना. दोग मनीस पेन्या मैदानार रावलोले. एकल्याचें नांव एल्दाद
आनी दुसऱ्याचे मेदाद. तांचेरूय आत्मो देंवलो. जोरी ते तोंबूशी वचूंक नासले तरी नेमलोल्या मदें तांची नांवां आसलीं. तांणी पेन्या मैदानार संदेश दिवंक सुरू केलें. एक तरणाटो ही खबर मोइसेसाक सांगूंक गेलो. ताणें म्हळें, एल्दाद आनी मेदाद पेन्या मैदानार संदेश दितात. तेन्ना भुरग्यापणांतल्यान मोइसेसाचो सेवक आसलो तो नूनाचो पूत जोसुए अशें म्हणूंक लागलो, म्हज्या दोनयाक मोइसेसा, ताका मना कर. पूण मोइसेसान ताका जबाब दिलो, म्हजे पासत तूं निर्दुखाय कोत्ताय? सर्वेस्पराची सगळी पोरसां प्रवाद्यांची जाल्ली जाल्यार आनी सर्वेस्परान तांचे भितर आपलो आत्मो घाल्लो जाल्यार हांव कितलो खोशी. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची समोर चड पडी जिविताची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणट्यांची जानवाय. जबाब, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची भोक्ती भोग पवित्र, सदांच तकपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. जबाब, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. देखून तांतल्यान जेसू तांतल्यान तुज्या सेवकाक मेळटा जानवाय आनी तांकां पालो दिवन तो व्हड इनाम जोडटा. पूण आपल्या सगळ्या चुकींची कोणाक उलोवंक आसत, नेनारपणी केल्ल्यो म्हज्यो चुकी म्हाका बोगस. जबाब, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. आनी तुज्या सेवकाक गोडवी जावंक दिवं नाका. गोडवाक म्हजेर अधिकार चलोवंक निर्मू नाका. तेन्ना हांव गुन्यांवान चलतलों, व्हडा पातकांतलो मेकलो जातलो. जबाब, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. भागिवंत जाकोबाचे चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, आतां तुमकां गिरेस्तांक सांगता, तुमचेर येवचें आसात तें हाल उपद्र्याक लागून विलाप आनी रुदन करात. तुमच्यो गिरेस्तायो कुसल्यात आनी तुमची नेसनां सांडशी केल्यात. तुमच्या भांगराक आनी रुप्याक कोलोम लागल्या आनी ही तांची कोलोम तुमचेर आड गोवाय दितली आनी उज्या पोळी तुमचें मांस खातली. सोंपूंक पावल्यात तसल्या निमाण्या दिसांक तुमी गिरेस्तायो पुजायल्यात. तुमच्या शेतांची लुवणी केल्या त्या वावराद्यांक जी तुमी मजुरी दिवंक ना ती आतां तुमचेर आड बोब मारता आनी तांच्या हाल हुल्यांची साथ दलबरांच्या सर्वेस्पराच्या कानार पडला. ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत सुस्त आनी कामचाराचें जालां. पिरापीत घेवन तुमी मातल्यांत. निरपराधीचेर फर्मोण मारून तुमी ताका जिवेशी मारलो आनी ताणें तुमचेर आड बोल करूंक ना.
देवाचें उतर हें उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Salves corax oison, Salves corax oison, Salves corax oison, Salves corax oison. सोम्या तुजें उतर सत सता वरवीं आमकां संस्कार लोलीक गोड. Salves corax oison, Salves corax oison, Salves corax oison, Salves corax oison. Sorves por तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जोमान उलोवन जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमचो पाटलाव करिना तसले एका मनशाक तुज्या नांवान देंवचार काडटना आमी देखलो आनी ताका आमी मोना केलो. पूण जेजून म्हणलें, ताका मोना करूं नाकात, कित्याक म्हज्या नांवान विजमीत करीत आनी रोखडोच म्हजेर वायट उलयतीचो कोणूच ना. तर आमचेर आड ना तो आमच्या बागा आसा. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी क्रिस्ताची म्हूण कोणूय तुमकां एक पात्र बोर उदक पिवंक दीत जाल्यार ताची मुजरी ताका वतोवची ना. पूण भावाड दोत्तेल्या ह्या ल्हान भुरग्यांतल्या एकल्याक कोणूच वायट देख दीत जाल्यार गाडू ओडटा तसलें एक दांत्याचें पेड ताच्या गोळ्याक बांदून ताका दोरयान बुडयल्यार ओदीक बरें जातलें. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो कातरून उडय. दोन हात आसून एमकोणान पालो ना तसल्या उज्यान वेचे परस लुंडो जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुका ओदीक बरें. आनी तुजो पांय तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो कातोर. दोन पांय आसून एमकोणान तुका उडयलोले परस तोंटो जावन सासणाच्या जिवितांत भितर सरल्यार तुका ओदीक बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो उमटून भायर उडय. दोन दोळे आसून एमकोणान तुका उडयलोले परस एक दोळो नासतना देवाच्या राज्यान भितर सरूंक तुका ओदीक बरें. तूं एमकोणान ताचो किडो मरून मरोना आनी उजो केन्नाच पालोना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Wakandi tuka Krista. प्रितेच्या बाबा भयणीनो, आयचो विशय आमकां उगडास करता तुमी क्रिस्ताची. आनी जशें आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां, फकत क्रिस्त आमच्या जिविताक वळख दिता. आमी क्रिस्ताची कशी जियेना जाल्यार आमच्या जिविताक वळख ना. ताची शिकवण आमच्या जिवितान आमी जियेता, ताच्या मुणयारपणांत आमी वांटो घेता. देखून आयज केरीत बाचीत म्हणलेलें आसा, लौकीक मुणयारपणांक भेटयलो आयता. लौकीक मुणयारपण. आनी लौकीक मुणयारपण म्हणल्यार कितें काय? तांकां जेजूच्या तिनूय कामांनी वांटो आसा. लौकीक मुणयारपणान म्हटल्यार मुणयारपण तें पयलें प्रवादीक मुणयारपण. देवाचें उतर पोरगोट करूंक, बरी खबर पोरगोट करूंक, वायटाचेर निशेध मारूंक, हें जावन आसा प्रवादीक मुणयारपण.
दुसरे सुवातेर याज्ञिकी मुणयारपणांतूय आमकां वांटो आसा. याज्ञीक घोडये मिनिस्टर कसो तुमी याज्ञीक मुणयारपणानूय तुमकां वांटो आसा. तुमी येवन तुमची आयतारा दिसा दिसपोटी मिसाचे भेटेंत वांटो घेवन तुमची भेट तुमी देवाक कोत्तात. आनी ह्या मुणयारपणान याज्ञिकी मुणयारपणान लौकीक कशी तुमी वांटो घेता. आनी हे भाशेन ह्याय मुणयारपणान तुमकां वांटो आसा. तुमचीच भेट देवाक करून. आनी तिसरे सुवातेर म्हटल्यार गवोणीक ओ राजान देवाच्या राज्यान वांटो घेवंक तुमकां आसा. देवान तुमकां दिल्ले गूण, देवान दिल्ली देणी एके भाशेन मनशाचे सेवेक घालून तुमी ह्याय मुणयारपणांत वांटो घेता. किंगली मिशन देवाचे राजवटकेच्या मुणयारपणांत वांटो घेता. देखूनच आयज आमकां आमी क्रिस्ताची म्हूण आमकां उगडास केला. पातकांतलीं सोडयल्यांत, मोरनांतलीं सोडयल्यांत आनी कास्तीच्या फोरमणांतलीं तुमकां सोडयल्यांत. त्या खातीर म्हणटा खुशाल जावंक जाय. जेन्ना दोन दुतांच्या इतिहासान कोरिंतकारांक पयले क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें तेन्ना खरेंच ती खुशाल जाली. क्रिस्ताची म्हूण आमी क्रिस्ताची पवित्र स्नाना दिसा आमचे जोण एकल्याचे शिक्को मारलेलो आसा. इनडेलिबल कॅरेक्टर. आनी आमी क्रिस्ताची जाल्या. देखून आमी क्रिस्ताची कशी जियोंक जाय. क्रिस्ता विरयत आमच्या जिविताक ओठ ना हें आमच्या मनान पयलें रिगोंदी. तर आयच्या दिसा आयची वाचपां आमकां क्रिस्ताची कशी जियोंक आपयता. आयची तिनूय वाचपां आमी आयकल्या. पयलें वाचप आनी तिसरें वाचप तातूंत आमकां सोयरीक मेवता. आमी पळयलां पयल्या वाचपान कोण भाशेन मोजेसाक दिल्लो ओत्मो मोजेसान इलो काडून 70 जाणांक दिलो आनी 70 जाणांनी देवाचें उतर पोरगोटलें. प्रवादीक कार्यांत वांटो घेतलो. तशेंच मोजेसाच्या काळार आनी 2 जाण आसले, एल्दाद आनी मेदाद. तेवूय देवाचें उतर पोरगोडटाले. तेन्ना कोणे एकल्यान येवन मोजेसाक सांगलें ताका मोना कर, बोन कर. मोजेसान सांगलें देवान ताकाय देणें दिल्लें आसा पवित्र आत्म्याचें. आमकांच दिवंक ना, ताकाय दिल्लें आसा. तो ताका ताणें मोना करूंक ना. पोरगोडपाचें देवाचें उतर ते पोरगोडटात पोरगोटोनी. देवान तांकांय देणें दिल्लें आसा. आख्खी पवित्र सभा पवित्र आत्म्यान भरलेली जाल्यार तांकांय आत्म्याचें देणें दिल्लें आसा. तो ताचें देणें ताणें ओळखून घेतलें. आयच्या शुभ वर्तमानानूय तसलीच गोत आमी पळयता. कोण क्रिस्ताचो पाटलाव करिना तो क्रिस्ताच्या नांवान देंवचार काडटालो. आमी ताका मोना केलो अशें ते जेजूक सांगतात. आनी जेजू म्हणटा कित्याक तुमी ताका मोना केलो? जो कोण म्हज्या नांवान बरें कोत्ता तो रोखडेंच वायट कोत्चो ना. म्हज्या नांवान कोत्ता ताका आडाय नाका. तो म्हज्या बागा आसा. आनी हे भाशेन म्हणटा तुमी ताका बोन कोत्चें न्हय. ताकाय देवान देणी दिल्ली आसा. ते देवाच्या म्हज्या नांवान कोत्ता जाल्यार ते बरेंपण भोगतले. म्हज्या नांवान करिना जाल्यार ते बरेंपण भोगूंक पावचें ना. देखून जेजू तांकां सांगता तुमी तांकां मोना करिनाका. आनी हे भाशेन प्रवादीक कार्यांत वांटो घेवचो बंद करिनाका. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान कसलो संदेश आमकां मेवता गाय? दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावल कितें सांगता? तुमी म्हणटा क्रिस्तांव गिरेस्त मनशांक शिटकावणी दिता. तुमी म्हणटा जायते दुडू एकठांय केल्या, जायतें बरेंपण तुमी केलां सगलें. पूण तुमी म्हणटा
पेल्या सोमे हो तांकां सारकें फारीक करूंक ना, ओनीत केलें, सारकें फारीक करूंक ना, तांची दिसवणो तांकां तुमी सारको दिवंक ना. देखून म्हणटा तुमचे सगळे गिरेस्तकायेक कीड लागतली, वाडोय लागतली, हें तें लागतलें, खावन उडयतलें, उज्यान लासतलीं सगळें. निमाण्या दिसा शेवटाक तुमी कांयच करूंक ना, ताचे गोजान पावूंक ना, देखून हें सगळें तुमी एकठांय केलां तें लासतलें, तुमी लासतल्यात. हे भाशेन ताका उगडास कोत्ता शेवटाचो. तर तुमच्यान बरें करूं येतालें तुमी करिनासतना रावल्या. आनी म्हणटा कोण एकलो बसून एक उदकाचो पेलो कोणाक पिवंक दीत जाल्यार ताका ताची मुजरी मेवतली. बऱ्यो कोन्यो कोत्तात ताका ताची बरी मुजरी मेवतली. ह्या संवसारान मेवना जायत, पूण सासणाच्या जिविताक निमाण्या दिसा देव ताका जिवोन करता तेन्ना ताच्या बऱ्या कोन्याची मुजरी तांकां दितलो. तर तुज्या भावा भयणीनो, क्रिस्ताची कशी जिवंक आमकां आपयल्यान. तर आमी आयचो हो समारोप करता आसतना आमच्या नदर मारी येता कसली पातकां आमची क्रिस्तांव मनशांची. पयले सुवातेर पयल्या वाचपान आनी तिसऱ्या वाचपान आमकां पळोवंक मेवता निड्डूकाय, जेलसी. आमी जायते फावट जेलस जाता, निड्डूकायेन भरता. दुसऱ्यां सगळें बरें आसा, दुसऱ्यांक देवान जायती बरी गूण दिल्या, देणी दिल्या, पूण आमी निड्डूकायेन भरता आनी एकामेकाचें बरेंपण पळोवंक जायना. असले आमची गोत जायते फावट, असलेच ताळण्याक आमी जायते फावट सांपडटा. दुसरे सुवातेर आमी पळयता ओनीत. ग्रेस्तांनी वावराड्यांक सारकी मुजरी दिवंक ना, ओनीत आदारल्या. असली ओनीत घोडी आमी जायते फावट आदारता. ते आमी जणेकलो आयच्या दिसा आमच्या जिविताचेर नदर मारून क्रिस्ती जिविताचेर ओडकूंक आमकां आपयता. तिसरे सुवातेर आळसाय. कांयच करूंक सोदिना, बरें करूंक सोदपाचें सोडून दिलां, आळसायेन जियेता. कामसारी आनी कुणी हे असली चाल जायते फावट आमी दवरता. कामसारी म्हटल्यार हे सगळी गिरेस्तकाय आमकां कुड्डे करता, कामसारी कोत्ता आनी हे भाशेन आमी असल्या पातकांक लोबदता आनी खरेपणी जेजूचे गोवाय जावंक आमी चुकता. तर आयच्या दिसा आमकां आयचो सेवादोर हेंच करूंक आमकां आपयता. आमचे मदें निड्डूकाय, ओनीत, वेगळोचार कोचचो न्हय. सगळे आमी देवान आमकां एकूच आत्मो दिल्लो आसा, ह्याच आत्म्याची देणी आमकां दिल्ली आसा. वेगवेगळी ती जायत, पूण तरी आसतना तोच आत्मो आमचे सगळे वावुरता. हें ताचें बरें काम ओळखून घेवया आनी बऱ्यो कोरण्यो करून वावरुया. क्रिस्तांव कशी आमकां खऱ्यांनीच कोणें म्हणूंक जाय, खऱ्यांनीच हो मनीस क्रिस्तांव, ताचे सगळें कसलेंच भासकोडपण ना, कसलेंच वायट ना, बरो मनीस अशें आमचें सगळें कोण तरी उद्गारतलो काय. क्रिस्ताची कशी आमी जियेता म्हूण आमकां मानून घेतलो काय आमी क्रिस्ताची म्हूण. क्रिस्ताक आमच्या जिवितांतल्यान आमी गोवाय दितेली मनशां काय क्रिस्ताची कशी क्रिस्ताक परगडटली. तर जिन्सा तरेन लौकीक भाव भयणी आमची वावुरतात, जावं पॅरीश कावन्सिलान वावुरतात, जावं आमच्या फिरगोजीन आसलेल्या संस्था वरवीं वावुरतात, जावं घडये आमच्या समुदायांनी वावुरतात. जायतीं आमची भाव भयणां वावुरतात. सहभागिनीपणान वावरुया. निड्डूकाय कोच्ची न्हय म्हूण ओनीत कोच्ची न्हय, पूण मोगान सगळीं भागेलीपणांत वावरुया. पवित्र सभा, देवाची सभा प्रवादी जावंक ताणें आमकां आपलो आत्मो दिल्लो आसा. तर ह्याच मुन्यारपणांत वांटो घेवन जेजूक गोवाय दिवया. जायतीं आमची भाव भयणां डेली फ्लॅश जिविताचो प्रकाश ताचेर आपली रिफ्लेक्शन्स बरयतात. आमी घडये ती वाचतात, दिसा दिसपटी
देवाच्या उतराचेर नियाड बरयतात आनी ती आमकां आदार दितात क्रिस्ताची कशी जियोंक. तर खरी क्रिस्ताची आमी आनी क्रिस्ताची कशी जियोंक वावरुया, सहभागिरीपणान वावरुया. निड्डुकाय पयस कोच्ची, ओनीत पयस कोच्ची, कामसारी जिवीत आळसाय पयस कोच्ची. येता थंय बरें करीत या. जेजू येता थंय बरें करीत गेलो तर क्रिस्ताची कशी बरें करीत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत क्रिस्ताक गोवाय दितलें जावं दी. उबी रावुया आनी आमचो बाबाड तेकाच देवा सोवे आमी जिवो करुया. सोत मानतांव देवाक, सौर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्पुटाक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समलो, आंकवार बरें ताय चलमलो, पोंच लाखां ताणें कोस सोंसले, ताका कुस्साक चडलो, तो मेलो आनी ताका लेगी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सौर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मुस्तुकी करूंक येतलो. सत मानतांव पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचें एकठांय, पापाचें मोक्षणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. क्रिस्ताची कशी जियोंक त्याच बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां जोणेकल्याक मागून घेवया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी लौकिकांनी पवित्र सोबेन सोपुर्णायेन आपले आपोवणे जियोंक तांकां गरज तितलें उत्तेजन दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून लोकांक मोगा सेवेंतल्यान समाजीक बरेपण फावो करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. लौकिकांनी आपली मुनियारपणान पवित्र सोबेन आनी समाजान हुरबेन चलोवंक आनी ती क्रिस्ताची म्हूण सदांच दिसून येवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. कोश्टांत आनी पिडेक सांपडलेल्यांची सेवा करूंक लौकिकांची मुनियारपणान आसात. तांचे वरवीं जायती बरेपणान जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. वो मोगाळ बापा, ही आमची कांती मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे. कोणाकूच वायट देख दिवं नाका, कोणाकूच पातकाचो सोयीक जायनाका. तुजे दोळे, तुजे हात पांय पातकाचो सोयीक जावचे न्हय, पण देवाचे मोहिमेक आनी मनशांचे सेवेक घालूंक. आनी हे भाशेन न्हय पातकाचे आमी गुलाम आनी दुसऱ्यांकूय गुलाम करूंक न्हय, पूण स्वतंत्र मनशां कशी जियोंक आमकां शिकय. हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C2 आमची कोणे बोलणारा,
म्हज्या भावा म्हणीनय म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात नवी मोहिनी आमच्या दाखे पवित्र सभेच्या आनंदाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. कोणवाड्या देवा, आमी तुका वोमता तें जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगल्यांक देण्याची निरंतरी व्हांवती जोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापाक, सौर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सौर काळी आनी सौर ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्ट मोरणा वरवीं सोडयलें आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवणपणान जिखलें आमां समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपले मोहिमेवोन स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. पवित्र, पवित्र, पवित्र. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भोवला तुज्या संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. ओ स्वर्गी, ओ स्वर्गी, ओ स्वर्गी तुका सोयीचो. सर्वेस्पराचे नावी येता सर्वेस्पराचे नावी येता ताकासोन. ओ स्वर्गी, ओ स्वर्गी, ओ स्वर्गी तुका सोयीचो. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें मुडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकाचे बोगसणी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या गडासाक करात.
바발라가서 곧 볼고토야 소미야 제수 도제 마라 Ani consigle pieta, Digne bauti tu voi movanesor, Ami tuce moron borgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक हे प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून वेल्यान ते आमच्या बाबा मणाची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोडचडीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तिजे पोती बागयोन झुजे बागयोन तोर दुता आनी सोर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा बरें करपाचें आडाय नाका बरें करतल्याक शाबासकी दी तेंको दी आदार दी हेंच करूंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचें चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान रेखता तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वातांतली वाटाय कित्याक राजोवची पदवी आनी महिमा तुजी संताच्या संस्था सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शेळी संसाराचे आपटे आमची काकूट आमची काकूट
ओस्तो जेजू ताची आमी देखून ताका शेवून ताची चडशी आमी एकवट करून ताकाच आमी आमच्या जिवितांतल्यान साक्षी दिवंक परगटूंक ताच्या जेवणाक वांटो घेवंक आयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या त्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूणच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Amen.
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याचे तशेंच कुडीच्या सर्व वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोत जावं. जशे रितीन जेजूचें मरण समरोमून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच सर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोब्या वरवीं. आमेन. बसुया. आयच्या दिसाची मांडावळ आनी तयारी केल्या आवे मारियाचो समुदाय. सांजे मीस इंग्लिशीन 5 वाजता. मांडावळ केल्या फातिमा सायबिणीचो समुदाय. सांजे मीस इंग्लिशीन येता त्या आयताराक दिसाची मांडावळ आनी तयारी करूं. घातलेलें ना बुलेटिनाचेर. PPCची जमात आसतली ऑक्टोबराचे 3 सकाळीं मीस जाल्या उपरांत. परगोटणी आमची भायर सरतली. कोणूय कितें आर्टिकल्स दिवंक सोदता कितें जाहिराती दिवंक सोदता जाल्यार 3 पासून ऑक्टोबराच्या दिवचें म्हूण मागल्या. ऑक्टोबर नोव्हेंबर इश्यू. मिसांचो आयतार लागीं पावता. ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान कॅलेंडर आयलेलें आसा. समुदाय वायज साकिस्तीन दवरलेलें आसा. तें तुमी व्हरून दिवचें वांटचें. मिशन कॅलेंडर जातलो 30 रुपीज एक. तशेंच शुक्रारा दीस म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक आमी कुमिया व्हरतल्या. तशेंच जायत्या सगळ्या समुदायांनी एनिमेटरांनी कलेक्ट करून सबस्क्रिप्शन दिल्लें आसा परगोटणेचें. कोणूय उरला जाल्यार बेगीन हाडून दिवंक उगडास केला. क्रिस्माच्या भुरग्यांक मीस जाल्या उपरांत दोतोन आसतली. आनी ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान सावन घडये दिसपोटी दोतोन करतले 1 म्हयनो. कित्याक आमकां वेळ मेळूंक ना आनी थोडीं भुरगीं नोवी आसात. 2 बॅच तरी नोवे आसात. ताका लागून आमी ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान सावन सारकी दिसा दिसपोटी तांकां दोतोन करतले. तांकां सांगतलें आतां कोणें विचारूनच वेळ थारायतल्या. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान लौकीक मुण्यारपण जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचेर व्हड उपकार. F16. साची वेळ आगा सोबी क्रिस्ता शांतीन दारा जोडल्या. सोबी गुरबा आमची देवली देवा मार्गा आतां दिवया. सोबी गुरबा आमची